गोय विधानसभेचे विधिकार दिसाचे कार्यावळीत म्हादय आणि जॅक सिकेराचो पुतळो उबारपाचो मुद्दो बरोच चर्चेत उरलो। सिकेराचो पुतळो विधानसभा संकुलात उबारपाचो माजी आमदाराचे 2 गट। उलोवप करताना दोनूय गटांनी आपआपले आर्ग्युमेंट केले। उपसभापती मायकलाकूय सिकेराचो पुतळो उबारिल्लो जाय। ओपिनियन पोल मागोन घेतलो आमी युनायटेड गोवांसान आणि आमचो लीडर आलो दोतोर जॅक शिके। हांव मागता तुमकां दोतोर जॅक शिके जो आसा ताचो सरकारान ताचो पुतळो बांदूंक जाय। त्यांचा पुतळा उभारावा असं जे ते म्हणतात, कारण गोवा हा त्यांनी वाचवला म्हणून। मला एक सांगा, गोवा पोर्तुगीज राजवटीत जवळजवळ 450 वर्ष होता। या 450 वर्षात अशा लोकांकडून कधीही त्यांना विरोध झाला नाही। ज्याला स्वातंत्र्याची किंमत माहीत नाही, स्वातंत्र्य म्हणजे काय ते माहीत नाही, अशा लोकांचा एखादा पुतळा उभारला तर तो योग्य होईल का, हाही विचार आपण करावा। बांदोडकराचो स्टॅच्यू जेन्ना आमी घातलो हिंगा एक्स चीफ मिनिस्टराचो, तेन्ना जेन्ना थाराव मांडलेलो तेन्ना आमी तेजेर उलयल्ले। आमी 10 मिनटां उलयला and I said that it is incomplete statue without the statue of opposition leader जॅक सिके। आणि वो आमी म्हाका दिसता ह्या टर्मान घालतलेच। आणि बाब विजय सरदेसायान काल पयर उलयला तेजेर जाले 2-3 दीस की आमी we will see that this statue comes, and as a deputy speaker or representing BJP I am for it। मुख्यमंत्री खंय विधिकार दिसाची कार्यावळ केन्नाच चुकयना। पर्रीकारान अंदू ती प्रथा खंय मोडली। फोरम आनी एक नवो वायट पायंडो घातलो तो असो की फर्स्ट टाइम फोरमाच्या लायफान मुख्यमंत्री हांगा हजर ना। आनी असो एक प्रसंग 8-9 वर्सां पयलीं घडलेलो ते तुमकां उगडास करून दिता। तेन्नाय मुख्यमंत्री बाब पर्रीकरूच आसले आणि तांकां मध्य प्रदेशाचे गरजे मिटिंगेक वचपाचें आसलें। आमी बाब पर्रीकराकडे गेले आनी म्हटलें पर्रीकर बाब हो तुम्ही एक नाका तो पायंडो घालता, कारण तांची तत्परता इतकी की ताणें रोखडोच आपल्या पीएक आपयलो आणि सकाळचे 7चे ते फ्लायट असले ते म्हणून 2चे फ्लायट खंयचे आसा पळय आनी बूक कर आनी फोरमाची मिटींग अटेंड करून ते गेले। कर्मधर्म संयोगान आजूय पर्रीकरूच आसा, पण फुडें अशें जावचें न्ही आनी नवीन पायंड्याक आनीक फाळें सुटचें न्ही अशेंच म्हाका एक विनंती करपाची आहा। निर्मला सावंतान म्हादयचो विशय काडलो। पर्रीकराच्या भुमिकेचेर तिकाय दुबाव। सगळ्या चीफ मंत्र्यांपैकी चीफ मिनिस्टरांपैकी सगळ्यांत चड आस्था म्हादय बद्दल जर कोणें दाखयलें आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकर। म्हणटकच तोच मनीस ताचो गळो घोटपाक वचचो ना अशें म्हजें मन सांगता, पूण म्हजें इंटेलेक्ट सांगना। म्हणटकच आमी सगळ्यांनी हांगा विचार करपाचो आसा की ही म्हादय राखून दवरपाक बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर, बीजेपीचो सरकार हो विचार न करता सगळ्यांनी एक जावन चीफ मिनिस्टराचेर प्रेशर हाडून फुडें वचपाची गरज आसा। सभापती प्रमोद सावंत आणि मंत्री फ्रांसिस डिसोजानूय आर्ग्युमेंट घालो। चाइल्ड राइट्स म्हणू नाका, ड्रग्स म्हणू नाका, प्रॉस्टिट्यूशन म्हणू नाका, रोड एक्सिडेंट्स म्हणू नाका, चाइल्ड एब्यूज म्हणू नाका, हे खूपशे विशय दुर्लक्ष जाल्ले आहा। आमी लक्ष घालतात मातशें, पूण हांव ते प्रमाणे रिजल्ट येयना। एक कारण म्हणजे ते भाशेन लोकां मदीं अवेरनेस म्हणजे लोकांचो प्रेशर येयना। लोकां कडल्यान तो प्रेशर येयत जाल्यार म्हाका दिसता लेजिस्लेटर्स आहा पळय ते कायदे जायते दुरुस्ती करतात। आतां ते कायदे करतना कितें प्रॉब्लेम जाता, खूब फावटी आमी घाई करतात। आयज कायदो मांडटात आनी सांजचो पास करतात, तितून लोकांचो ओपिनियन चुकता आनी मागीर कायदो केल्या उपरांत लोक ओपिनियन दिता आनी मागीर तेजी आमी दुरुस्ती करपाक सोदता। म्हणटकच आमी शक्य तितके पब्लिकाक ओपन दवरपाक जाय, ओपन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। गोंयांत आज एक नेगेटिविटी जी आसा ती येवपाक लागलेली आसा, कारण गोंयांत दर वर्साक जर पळयत जाल्यार एक्सिडंट मोठ्या प्रमाणात जाता, सुसायड रेट होय मोठ्या प्रमाणात आसा। आयज बरेचशे फावटी जे खरें केन्नाच खंयसर पंचय जावना, सरपंचय जावना, आमदार तर सोडूनच दियात,
पण असे काही स्वयंघोषित नेते असतात की स्वतःक नेते समजून लोकांक मार्गदर्शन करता. वायस वर्सा माझे म्हणणे आसा आमी सगळे बसलेले आसा, हे सगळे सज्ञानी आसा, सगळ्यांक नॉलेज आसा आणि वेळ पडलो जाल्यार त्या समाजाक मार्गदर्शन करपाची आयजूय बी आमच्या सगळ्यांच्या मदीं ताकद आसा आणि त्या ताकदीचो युक्तीचो वापर करून जे योग्य वेळार सरकाराक जर दाखोवन दिवपाक जाय आसत जाल्यार ते दाखोवनूय दिवचे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.